डिपार्टमेंटात येयले कितें कारण? सरकारान जी DRS स्कीम म्हणून हाडल्या, डिपॉझिट रिफंड स्कीम, ताजेर आमकां कांयच क्लॅरिटी नाशिल्ली आनी अशें कळून चुकिल्लें की 1 एप्रिलच्यान ही स्कीम गोंयभर इम्प्लिमेंट जावपाची आसा सगळे कंज्युमर प्रॉडक्ट्सांक आनी अल्कोहोल प्रॉडक्ट्स जे आसा तांचे कडल्यान ते पयलीं चालू करपाचें आसा म्हणजे फ्रॉम 1 एप्रील. सो आमचे खुबशे डावट्स आशिल्ले म्हणजे MRPचेर ₹10 एक्स्ट्रा हाजेर कशें घेवपाचें आनी मागीर आमचे कडेन जो एक्जिस्टींग स्टॉक आसा ताजो फुडें कितें विशय, आमकां हे पयलीं पे करपाचें आसा काय डिस्ट्रिब्युशन लेवलाचेर करपाचें आसा काय मॅन्युफॅक्चरींग लेवलाचेर करपाचें आसा हाजेर कांयच क्लॅरिटी नाशिल्ली. सो हॉनरेबल एक्सायज कमिशनर देर वॉज अ व्हेरी गूड एक्सप्लेनेशन आनी ही हॅज ऑल्सो नाव फिक्स्ड अ मिटींग विथ द company which is going to implement the DRS scheme in Goa. So as Goa Liquor Traders Association will fully cooperate with the government आणि जर गोंयच्या फुडारा खातीर ही स्कीम बरी आसा वी विल डेफिनेटली पार्टिसिपेट इन इम्प्लिमेंटींग दीस स्कीम आनी जर भितर कितें आमकां दिसता कितें ज्यो फ्लॉज आसा कितें हें आसा वी विल गेट इट टू द नोटीस ऑफ द डिपार्टमेंट एंड वी एक्सपेक्ट दॅट द डिपार्टमेंट वील सॉल्व द इशू वॉट एवर इफ एनी अरायझस. सॅटिस्फॅक्टरी आन्सर तुमकां आफ्टर मिटींग मेळटलें अशें सांगता? डेफिनेटली सॅटिस्फॅक्टरी आन्सर आमकां मेळ्ळें कित्याक हें येवपाचें आसा आनी हें कितें जावपाचें आसा हें आमकां फक्त प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान कळटालें जें कितें प्रेस आर्टिकल्स येतालीं आनी इट वॉज जस्ट हियरसे बट आमकां डिपार्टमेंटान आपोवन आमची अशी मिटींग कांयच दवरूंक नाशिल्ली. सो त्या खातीर आमी अपॉयंटमेंट घेतलें आनी आज जे कितें डावट्स आसा ते बरे रितीन आमकां आज क्लॅरिफाय केल्ले आसा. So as retailers, we are definitely satisfied with what has been told to us by the commissioner and his even future course of action. जे हांवें म्हणलें की जो कंपनी जी इम्प्लिमेंट करपाची आसा तांच्या बरोबर आमची आतां इमिजिएटली मिटींग फिक्स करपा खातीर तांच्यांनी ऑलरेडी स्टेप्स घेतले. सो फुडली मिटींग केन्ना आसतली? आतां आमकां अपॉयंटमेंट दिता म्हणलां न्ही विथ द कंपनी सो इट शूड बी हॅपनिंग एनी टायम नेक्स्ट वीक. सो आमचे जे कितें डावट्स आसा ते थंय रेज कर म्हणून सांगल्या. सो टॅक्सेशन विशय हातून मेन आसा कित्याक दीस ₹10 शूड नॉट बी टॅक्स्ड कित्याक आमचो इनकम हातूंच्यान झिरो आसतलो बट आमचो टर्न ओवर हातूंच्यान खूब वाडटलो कित्याक इवन एक ₹20 प्रॉडक्ट येता अल्कोहोल प्रॉडक्ट ताजेर ₹10 म्हणजे 20 प्रॉडक्ट ₹30 पडटलो. सो डेफिनेटली टर्न ओवराचेर खूब फरक पडटलो. सो हाजेर इनकम आमचो झिरो वाडटा सो हातून आमकां इनकम टॅक्सच्या हातून एम्बिटान आनी वेट टॅक्साच्या एम्बिटान आमकां कशी हातूंच्यान रिलीफ आसतली. सो तो एक डावट्स आमच्या अकावंटंटान एसोसिएशनाच्या रेज केला. थँक्यू.